कोणाक कितें सांगपा सोदतालो ही पयली गजाल और ही दुसरी गजाल. पयली गजाल तो म्हणटा तुवें खंय ताका मिसइंटरप्रीट केलो लोकी. म्हाका ताजेर सांग तुवें मिसइंटरप्रीट कित्याक केलो आनी मागीर जर तुवें मिसइंटरप्रीट केलें ना तो कोणाक संदेश पावोवपाक सोदता. बरोबर. मिसइंटरप्रीट तेणी स्टेटमेंट आयज केला कॅबिनेटाक वयच्या पयलीं. तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो, न्यूज जाली ही आयतारा. तेजे उपरांत ते नासले, ते गोंया भायर आसले. तेजे उपरांत ते कमेंट दिवपाकूय कोण अवेलेबल नासले. तेन्ना आयज फर्स्ट मेळ्ळे तेन्ना तेणी इतले सगळे बोवाळा उपरांत आयज स्टेटमेंट केलो की आपल्याक मिडियान मिसइंटरप्रीट केला. सीएमा बद्दल आपूण तशें कांय उलोवना, सीएम आपलो मित्र. मागीर सीएमान जेन्ना म्हटलां ऑलरेडी की एक्शन जातली म्हणून हे इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंटाचेर, जाल्यार आपूण त्या बद्दल कांय उलोवंक शकना असले स्टेटमेंट येवपाक लागले. पण ते कोणाक कितें मेसेज पावोवपाक सोदतालो आतां ते एक्चुली श्रमशक्ती भवना कडेन कितें तरी कनेक्शन आहा. ते म्हणटा पळय कोण तरी तो काय डायरेक्ट तेणी हें करूं ना. ऑफिसरांक पयलीं म्हटलं ऑफिसरांनी आपली कामां सारची करची ना. श्रमशक्ती भवना कडेन कॉन्ट्रॅक्टरां फायली घेवन आपयता ग्रावंड फ्लोराचेर. थंय एसटीचेच ऑफिस आहा, एक कॉर्पोरेशन वा कसलें तरी ऑफिस आहा. सो तेजे हे गजाली भितर वयचें पडटलें आतां एक्चुली. ते जर तेणी स्टेटमेंट केला, एक रिस्पॉन्सिबल मंत्र्यान स्टेटमेंट केला, तशें मडकयकारान स्टेटमेंट केल्या उपरांत विजिलन्सांतल्यान चवकशी करून मागीर ताका हें दिल्लें क्लियरन्स की बाबा ते अशी अशी गजाल म्हणून, आनी ती केस क्लोज केल्ली. आतां ह्यो बी कोणी तरी आतां व्हरची पडटली बाबा तो कोण येता हेजे सहनिशा लावचो पडटलो की बाबा हे कितें. बट कोणाक मेसेज पावंक सोदता, मेसेज तो पॉलिटिशियन तो काय सादो म्हणजे आत्ताचो पॉलिटिशियन न्हू, खंय तरी उलोवपाक चुकपाक मेसेज पावपाक कशी पावं येता. ते स्टेटमेंट जायत्याच मनशाक लागतले अशी स्टेटमेंट करूं येताली. ती चुकोन सीएमाक लागली अशें म्हणपाक ती डायरेक्ट सीएमाचे वटेनूच गेले थोडे बाण मारले ते. सो ते कित्या खातीर केले तेव्हा तो ते फंक्शनाक तेंच्या समाजाच्या फंक्शनान ते विशय त्या टायमार येता तो बारावून गेलो. अशें म्हणपाक शकनात की गोविंद गावडे काणकोण वचपाक सोदतालो चुकून सांखळे पावलो अशें म्हणपाक अशें म्हणपाक काय मार्ग ना न्ही. काणकोणाय गेलो थंय गेलो भोवलो आनी थंय सांखळे पावलो. ते काणकोणा मारलेत तेणी बाण ते चुकून ते सांखळे पावाय नासले. काणकोण वतालो चुकून सांखळे पावलो म्हणपाक मार्ग ना. दोनी दोन वेगवेगळ्या दिशांनी आहा. सो पांडुरंग बाब म्हाका हो जो प्रामाणीकपणान प्रश्न पडटा की मॅसेज कोणाक. तूं आतां म्हाका गुणायता, तूं सांगना मॅसेज कोणाक तो. आनी हो जो श्रमशक्ती भवनाचो विशय काडलो, ही इतली श्रम त्या दीस खंयची शक्ती एक्सपोज करपाक घाले. प्रमोद तो उलयला, हांवें परत सांगता, तो जर उलयला खरें न्ही जाल्यार तेज्या मुळा मेरेन पावपाक जाय. खरेंच जर कितें अशें चल्लां जाल्यार. पण तांचो जो आर्ग्युमेंट आसा ताजे समर्थक हांव तेज्या गोविंद गावडे जे उलयला न्ही ताका तूं कंप्लीट आमी रॉंग म्हणूंक शकना. तो उलयला म्हणटा तो मंत्री न्ही, जबाबदार मंत्री न्ही तो, म्हणजे ताका खबर आसतली कितें घडटा म्हणून. म्हाका ताजे समर्थक हेच सांगतात, तुमी म्हणटात तो कसो उलयलो कोण विचारतात, कितें उलयलो ताजी आडनदर करता म्हणटात. तेच एक्सपोज तेणीच करपाक जाय न्हू. आतां गोविंद गावडेनूच करप न्ही तें. हय, कारण आमी चॅक केले जाल्यार अशें काय घडल्याचे प्रकार आमच्या लक्षांत येवं ना. काय ना ना ती फायन आसली ते करप्शन हें न्हू. मडकयकार मागीर फायन म्हटली न्हू, आपण ती फायन भरली तशें जावंक ना. हांगा श्रमशक्ती भवनाक कितें फायलीची फी भरपा येताली म्हणून सांगचें पडटलें. अशें कितें जावंक शकता. फायन टू फी अशें करचें पडना तें. एसटी समाजाचे खूप प्रश्न पेंडींग आहात गव्हर्मेंटा कडेन. तेजेर खरें म्हळ्यार उलोवपाक जाय. 2006 जॉब बॅकलॉग आसा एसटी समाजाचो. 2006 जॉब, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, शेड्यूल एरिया, खंय जाल्या सगळ्यो गोश्टी. सो प्रेरणा दिनाच्या कार्यावळीन ह्यो सगळ्यो गोश्टी येवपाक जाय आशिल्ल्यो. सो म्हाका दोनूय जर दोगांची भाशणां जर पळयलीं, प्रकाश वेळीपाचें आनी गोविंद गावडेची, जाल्यार मुख्यमंत्री कितली म्हणून खातें सांबाळटलो, मुख्यमंत्र्याचेरच रोख आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता की हो डायरेक्ट मॅसेज जो आसा तो मुख्यमंत्र्याक आशिल्लो की तूं बाबा हे तरी सारवा सारव करून फायदो ना. हे तुजें खातें काडून कोणाक दी म्हटलें न्ही, दोगांनी म्हटलें न्ही. म्हाका प्रकाश वेळीपानी म्हटलें न्ही की ते खातें आनी कोणाक तरी दिवपाक जाय. 4 आदिवासीचे आमदार आसात, कोणा तरी दुसऱ्या मनशाक दिवपाक जाय म्हणून. मंत्री एकूच आहा तितून. पांडुरंग, एक गजाल आसा की पोर्टफोलियोज इज द कंप्लीट right of the CM. I mean, he will decide on who. I mean, Govind Gowda doesn't have to tell him who he should give the portfolio. Neither do Willip. And they can't tell him that okay, तुकडे चड आसा आनी तुवें अशें दिवची म्हणून ते सांगपाची गरज ना कोणाक. नॉर्मली पोर्टफोलियो दिता पळय न्हू, जो ट्रायबल वेलफेअर नवो जाल्लो हें तितून तो दिता आसतना जर ट्रायबल मंत्री कोण आहा ताका दिलो गेलो दिता ते. म्हणजे जेन्ना 2012 रमेश तवडकर जाल्ले तेन्ना तो पण ताका दिलो. हांगा पटना तेका, पूण हिंगा तेंचे रायवल्री आसा पण जाणा न्हू. 17 गोविंदाकूच दिलो न्हू, 5 वर्सां तेजे कडेन आसलो. हेच पावटी सीएमाक तो आपल्या कडेन कित्याक दवरचो पडलो. बिकॉज ऑफ तो एक हे की बाबा 2 एसटी मंत्र्या कडेन दिले
आनी आतां जेन्ना एक मंत्री आहा STBचो तरी आसतना तो आपल्या कडेन कित्याक दवरचो पडलो हेका ते CMच सांगूंक शकता. हे उत्तर खूप इंटरेस्टिंग असतलें. But Pramod, why this is serious is against this backdrop of गव्हर्मेंटाचेर खूब आरोप जाल्ले आसा की करप्शनाचेर, मिसगव्हर्नन्स, फंड्स आनी हे खुबशे अशें आसा न्हू. आनी तितून भितर एक तुमचोच मिनिस्टर येवन म्हणटा हय अशें चल्लां श्रम शक्ती भवनाच्या हितून कॉन्ट्रॅक्टात कितें चल्लां तें आपणाक खबर आसा अशें म्हणून. इट लेंड्स क्रेडन्स टू ऑल दीज चार्जीस वीच आर फ्लोटींग आउटसायड. तेका लागून म्हाका दिसता अत्यंत गरजेचें आसा की देर शूड हॅव बीन सम देर शूड बी अ प्रॉपर प्रोब. probe. There should, this has to be taken to its logical conclusion. ओपोजिशन आयते खोलीत दिले न्ही तरी काडून.